बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची ही नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून गेल्या गट्रूड वेगस म्हयन्याचो उगडास देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समरमता नास्तिया फेथ मोंतेरो. देवान ह्या सुपिल्ल्या भुरग्याचेर आपलो सुभ आशिर्वाद घालून तिका आपल्या देण्यांनी बरो म्हूण आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर हे वेळार सगल्या आमच्या पातकांचो आमच्या चुकीचो आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां म्हणटा म्हजो कन्या चालून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सर वायट आदारान पडले सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सांकवार मेरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पळिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण सर्व पदवेदार देव आमची काकलत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. भोव व्हडत्या आनी मोहिमेवंत देवा, तुजे मुखार कालती जावन आमी हें प्रार्थन करता. आमचे सोडवणेची परब लागीं पावत येता. तर पास्काचो कूट व्हडे भोगतीन आनी सुफळायन समोरबूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता रासूट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें अशी आज्ञा केली, म्हज्या उतराक पाळो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलों आनी तुमी म्हजी पोरजां. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या ती नीट दवरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण ताणें म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीट दिवंक ना. आपलेच वायट काळजेबुदीन बुदी प्रमाणे ती चोरलीं. आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना, म्हाका तेणी पाट केली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसा सावन ते आयज पर्यंत दिसान दीस पुरो जालें नासतना हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवकांक प्रवाद्यांक धाडले, पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना. म्हज्या उतराक चीट दिवंक ना. आपली मान तांणी केली आनी आपल्या पुर्वजां परस ती पाश जाली. हें सगळें सांगता तुमकां, पूण तुमकां चीट दिवची ना. तांकां उलो मारशी जाल्यार तुका जाप दिवची नात.
देखून तांकां अशें सांग, ही पोरजां सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीट दिना आनी ताची शिडकावणी मांडून घेयना. विस्वाशीपण म्हणल्यार नाच. हें उतर लेगून ताच्या तोंडांतलें सोरून गेलें. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. परतून म्हणया, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर खोडप आमचो तारोक, ताका वाखाणुया. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सरपोट पडात ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां सर्वाक वेल्ल्यो शेलयो. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाक आनी अरण्यांक माशाक केलेलें तशें तुमची काळजां फातरा वरवीं दारून करूं नाकात. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कन्यो देखल्यो, तरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेलीं. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. उद्गाराक उबी रावया. आतां तरी म्हणटात सर्वेस्पर, सगळ्या काळजान तावन म्हजेशी पोत्तून येयात, कित्याक हांव सगळोच बरो आनी काकूतसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एक देंवचार काडटालो आनी तो मनीस मोनो आसलो. पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगळो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेल्जेबूल देंवचाराच्या पोरदाना उदेशी हो देंवचार काडटा. हेर कोण ताची परिक्षा करून स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताले. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ते पाड जातले आनी घोरार घोर मोडून पडटले. म्हणटूच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें. तर बेल्जेबुलाचे पोदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेल्जेबुलाचे पोदवेन देंवचार काडटा जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पोदवेन काडटात तर? म्हणटूच तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पोदवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस हात्यारां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारयत तेन्ना ज्या हात्याराचेर तो पातयेतालो ती सगळीं काण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागाना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुंजायना तो शिंपडायता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. म्हज्या भयणी बाबांनो, जानेराच्या म्हयन्यांत बांगलादेश हांगासर ही धाकटुली घडणी घडली. 15 वर्साचो फहीम नांवाचो एक तरणाटो भुरगो आपल्या इश्टां बरोबर खेळटालो आनी हो खेळ म्हळ्यार आपालिपा खेळ. आनी खेळटा आसतना हो भुरगो एका कंटेनर जे आमी जाणां कार्गो व्हरतात बोटीन, ह्या व्हडल्या कंटेनरान तो वचून लिपता. आनी लिपलेलो आसतना ताका झेम पडटा आनीक दार बंद जाता. बाबूनो तो थंयसरूच कंटेनरान उरता. आनीक थोड्याच वेळान हो कंटेनर बोटीर घालून बाबूनो ही बोट मलेशियाक पावता. 6 दीस कंटेनरान भितर रावन तो बोवाळ मारता
आदार मागता पूण कोणाचोच आदार येना. जेन्ना मलेशियाक हो कंटेनर पावता तेन्ना, ही बोट पावता तेन्ना कोणाचो तरी आवाज ह्या मनशाक येता. उगडून पळयल्यार बुकेन तानेन वळवळटलो हो भुरगो तांकां मेळटा. एके भाशेन बाबूनो ना कळटा तो ह्या गोतीक तो सांपडटा. आपली वाट चुकता, दुसऱ्या खंयच्याच गांवांत तो पावता. जायते फावटी बाबूनो आमी प्रवास करता तेन्ना मोटरांनी गाडयेन वेता आसतना जायते फावटी आमी आमची वाट चुकता आनीक नाका थंयसर आमी पावता. आतां आमचे लागीं गोडेक मोबायल आसात, GPS गोडेक आमी यूज करता, गुगल मॅप्स यूज करता, पूण केन्ना केन्नाय ही GPSूय आमकां वेगळेच सुवात्यांचेर पावयता, आमकां जाय त्या स्थानार आमकां पावयना. आनी अशेंच आमच्या उत्मीक जिवितांतूय घडलेलें आमी पळयता. आमच्या उत्मीक जिवितांत जायते फावटी आमी सांडटा, जायते फावटी आमच्या वायट जिविताक लागून आमी आमकांच सांडून दिता. दुसरी आमकां सांडयनात पूण आमी आमकांच सांडून दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत देव जेरमियास प्रवेता लागीं उलोवन आपले इस्रायल पोरशेक संदेश दिता. तो म्हणटा, हांवें तुमकां वाट दाखयल्या, ती नीट दवरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण देवान दिलोली वाट दवरची सांडून इस्रायल आपलीच वाट दवरता आनी देव तांकां परतून आनीकदां उगडास करून म्हणटा. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपल्याच वायट काळजाचे बुद्धी प्रमाणे तीं चल्लीं. आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना, म्हाका तांणी पाट केली. आनी देव म्हणटलो, ही पोरसां आपल्या पुर्वजां परस अदीक पाश्ट ती जाली. आपली मान तांणी ताण केली, आपली काळजां तांणी दारूण केली. आनी देव जेरमियास प्रवेद्याक म्हणटा, तूं ही म्हजी उतरां इस्रायल पोरशेक सांग. पूण देव आनी एक जेरमियास प्रवेद्याक सांगता. तो म्हणटा, तुवें सांगल्यारूय ती चीत दिवची नाय. तुवें उलो मारशी जाल्यार ती तुका जाप दिवची ना. कित्याक तांणी आपली काळजां दारूण केल्यात, आपल्यो मानी तांणी ताण केल्यात. म्हाका ती फाट ओडल्या. बाबूनो, जेन्ना पळयता हांव आदाव आनी एवेन पातो केलें, तीं एके भाशेन देवाक लिपलीं. आनी जेन्ना देव तांकां सोदूंक आयलो तेन्ना देव आदावाक उलो करून म्हणटा, आदाव तूं खंय आसाय? दर एक प्राचीत काळान बाबूनो होच प्रश्न देव आमकां करता. जोण एकल्याक तो आमकां म्हणटा, तूं खंयसर आसाय? तूं सारक्या वाटेर चलताय वो आनी खंयसरूच तूं पावलें? बाबूनो, ह्या काळांत वेगवेगळ्या मागण्याच्या रितीनी घोडेक आमी वांटो घेवन आमच्या खासगी मागण्या आमी करून देवाचें उतर वाचून मिसाच्या बलिदानान संस्कारांनी वांटो घेवन ह्याच प्रश्नाक आमी जाप दिवंक प्रयत्न करता. आमी खंयसर आसा? देवाशी आमी लागीं आसा वो पयस आसा? देवान दवरल्या ती वाट आमी दोरीत चलता वो दुसरे वाटेन आमचे जिविताची पावलां आमी मारल्या? तर बाबूनो, आज हें देवाचें उतर हेंच आमकां करूंक उलो करता. सोयरानांत येवन बापाचे वेंगेंत परतून येवंक आमकां जोण एकल्याक आपयता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना हीच कृपा ह्या अल्तारार उंड्या सरपंचाच्या जेजू लागीं आमकां मागून घेवया. भेटून एक आमी गायन गावया. खालवाराचो योद, C20 पान 30 आनी 6, C20 पेज 36. Sos
म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान बरें वळेन आमच्या याके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्परान घेवन खोंदवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांची काळजां सगळ्या खोटेपणांतली नितळ कर आनी अशें तांची दानां तुका मानो खरें सूख तूं तांकां भासायते देखून फोटकिऱ्या दादोसपणाक ती लोब्ध ना शिंकोर हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यांसोर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी तोडवण दितना उगडाचे तूं बोळ मोडटाय आमची मनां उच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटा तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलीच कुशीन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंचे तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत देवा रावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाडताचो गुटपोर गोठुया सुमया जेजू आमी मोडो काका आनी हे काशीले पियेता किते बाकी तू वैभवानेचो आमी तुझे मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिवितात सोड आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुरां रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे प्रितुमेंचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप नेरी कार्डिनल फेरो आमच्या गोंडी बापाक आज सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुजे चाकोनेक जेतरू दिसाची काकूत कर तेका संवसारांत आपूण वेल्यार 1 म्हयनो जाता
तशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरो असो धरून मेल्या ते आमच्या सगल्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजी परजोडेट मुखामाल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता कोर मारिये देवाची माय संगती बेगीन धरम दत्ता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत सगळे भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखान आमकां वाट दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना सांगतान धीर घेवन म्हणया आमच्या बाबा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकायो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसार आमचो दिसपटो गिरास आनी आमी आमचेच चुकयल्या तशें आमची बातकां आमकां आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरयता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावरताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूं सिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राव सोड चलयता सासनाच्या सासनान सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं एकामेकाक जेजूची शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटलेले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटलेले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका आपयलें जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गायन गावया जेजू म्हज्या D16 पान 50 आनी 5 D16 पेज 55 1 2 3 Jezu moja i kolmozo to Uciak zaria Kaci mi tu zezli Dori doje
예 예수의 누가 주라고 주시와 어서드나 가주라 고리밭이 누에 위랄게돼 누보라게 예수 믿을 솔로 두 예수 सगळीं उबी रावया प्रार्थुया प्रितीवंत बापा दिव्या जिवीत दिता त्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ताचे गोठायन आमकां पातकांतली उबारून तुजे कृपेन मोहिपासान सांबाळ आनी गुटाच्या रुपान आमी घेता ते तुजे दिव्या जिवीत आमचे नवे जिणेचे दिसपोटे चालीन दिश्टी पडोवन दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडकार जिवितांतूं उजवाडांतून शेवटाचें गायन गावया K4 पान 141 K4 पेज 141 Te vi